नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. आयज लोकसभेत नारी शक्ती वंदन विधेयकाचेर जाली खर चर्चा. राहुल गांधी हांणी विधेयकाचेर विरोध करपी भाशण करतना वापरिल्ल्या वायट शब्दाविशीं भाजप खासदारांनी उक्तायली तिडक. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लोकभवनात आयोजीत जी फूड फेस्ट कार्यावळीचें केलें उक्तावण. पेडणेच्यान काणकोण मेरेन गोंयांत रुचीक खाद्य परंपरा आसा. मुखेलमंत्री. पणजी बाजार संकुलांत भिरांकूळ परिस्थितीत आशिल्ल्या पोरने इमारत मोडपाचें काम आयज सकाळीं लायलें चालीक. इमारतींतल्या दुकान मालकांनी लिखीत आश्वासनाची केली मागणी. मांद्रेच्या आशवे दर्यादेगेर उबारिल्ल्या कॉटेजींनी उजो पेटिल्ल्यान परत एकदा घडलो भिरांकूळ अग्निकांड. ह्या अपघातात जिवीतहानी जावंक ना. आनी पयल्या खेलो इंडिया आदिवासी खेळा सर्तीत वांटो घेवन पदकां मेळिल्ल्या गोंयच्या खेळगड्यांचो खेळा मंत्र्यांनी केलो भोवमान. राज्याच्या खाची कोनशांतल्यान मुखार येवन गोंयचो भोवमान वाडिल्ले खातीर केली तोखणाय. आतां पळोवया खबरो विस्तारान. राज्यसभेत नेमणूक जाल्ले वांगडी हरिवंश नारायण सिंग हांकां सेगीत तिसरे फावट सभाघरांत उपाध्यक्ष म्हूण नेमलो. तांची ही नेमणूक बिनविरोध जाली. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां परबी भेटयतना तांच्या अणभवांतल्यान तांणी सभाघराची गिरेस्तकाय वाडयल्या अशें सांगून फुडारात लेगीत तांच्या फुडारपणा खाला सभाघरांत आनीकूय शिस्त तशेंच गंभीरताय वाडटली अशी आस्त प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायली. 17 अप्रैल है और 17 अप्रैल 1927 हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती भी है. और विशेषता ये है कि आज 17 अप्रैल को आप जब तीसरी बार इस दायित्व को संभालने जा रहे हैं और वो भी चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पर और चंद्रशेखर जी के साथ आपका जुड़ाव, उनके प्रति आपका लगाव और एक प्रकार से आप उनके सहयात्री रहे उनके पूरे कार्यकाल में, तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है. आपने चंद्रशेखर जी के जीवन पर किताबें भी लिखी हैं और चंद्रशेखर जी के एक बृहद जीवन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम भी आपने किया है. और इसलिए आपके लिए एक बहुत बड़ा विशेष अवसर बन जाता है कि चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पर आपका तीसरा कार्यकाल का आयज संसदेच्या 3 दिसाच्या खासा सत्राच्या दुसऱ्या दिसा लोकसभेत बायल आरक्षणाच्या संबंधित विशयाचेर चर्चा सुरू आसा. आयज सांजे 4 वरांचेर बायल आरक्षण विधेयकाचेर मतदान जातलें. मजगतीं बायल आरक्षण विधेयक 2023 आयज देशभरांत लागू जालें. ह्या विधेयका विशीं विरोधी पक्षाच्या कांय फुडाऱ्यांनी दुबाव उक्तायतना कांय राज्याच्या राजकीय फुडारांत भेदभाव जावपाची शक्यताय आसा अशें मत मांडिल्लें. हाचेर जाप दितना केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल हांणी स्पश्टीकरण दितना हें विधेयक भेदभाव करपाक न्हय जाल्यार साबार राज्यांनी समान स्तर बाळगुपा खातीर आसा अशें सांगलें. आज हमारे पास एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है कि हम सब मिलकर ऐसी तस्वीर को बदल सकते हैं और इस देश के सदन में, राज्यों के सदन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं. और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील भी की है कि हम सब मिलकर इस शुभ कार्य को आगे बढ़ाएं. एक विषय जो हमारे दक्षिण के राज्यों के कई सांसद गणों ने उठाया कि जिन दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से बेहतर प्रदर्शन किया है उन्हें शायद सीटों का नुकसान हो सकता है. हालांकि माननीय गृह मंत्री में इसी सदन में खड़े होकर ऐसे तमाम हमारे सांसद गणों की चिंताओं का समाधान भी किया और उनकी शंका को खारिज करते हुए भी ये बताया कि सभी राज्यों की बराबरी में 50% सीटों की वृद्धि की जाएगी और जनसंख्या के आंकड़ों का किसी भी राज्य को सीटों की दृष्टि से कोई भी नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.
आयज लोकसभेत नारी शक्ती वंदन विधेयकाचेर उलोवप करतना खासदार हेमा मालिनी हांणी हें फकत एक विधेयक नसून देशांतल्या साबार बायलांचे त्रास धाडस आनी शक्तीचें बंधन जावन आसा अशें सांगलें. कितल्याशा काळा सावन बायलो आपल्या घराब्याक आनी समाजाक सशक्त करत आसता आनी ह्या विधेयकांतल्यान तांकां आपलो आवाज पुराय देशा मेरेन पावोवपाची संद मेळटली अशेंय तांणी मुखार सांगलें. आज का दिन देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भावात्मक दिन है। नारी शक्ति अभिनंदन केवल एक बिल नहीं बल्कि उन तमाम महिलाओं का संघर्ष, हिम्मत और शक्ति का सम्मान है। सदियों से महिला अपने परिवार और अपने समाज को सशक्त करती रही बिना अपने पहचान की। आज ये बिल उन्हें सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन ही नहीं बल्कि उनकी आवाज़ उठाने के लिए भी एक मौका दे रही है। जब एक महिला आगे बढ़ती है तो वो सिर्फ अकेले नहीं पूरा समाज को साथ में लेकर बढ़ती है। ये कदम आने वाले उन पीढ़ियों की बेटियों की हिम्मत, विश्वास दिलाना है कि वो भी निर्णय और भागीदार बन सकती है। लोकसभेत सुरू आशिल्ल्या नारी शक्ती वंदन विधेयकाच्या चर्चेत विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी वांटो घेवन विधेयकाचो विरोध केलो. ह्या वेळार तांणी केल्ल्या उलोवपांत तांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या विरोधांत वायट शब्द वापरिल्ल्यान भाजप खासदारांनी ताचेर खर तिडक उक्तायली. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी तांकां शिटकावणी दितना आपले शब्द जतनायेन वापरचे अशें सांगून सभाघराच्या मर्यादेचें उल्लंघन करचें न्हय अशें शिटकायलें. मेरा सदन के सभी सदस्यों से आग्रह है, सब मान्य सदस्य, चाहे एक भी दल का सदस्य, वह भी सम्मानीय है। हमारी भाषा संयमित होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए, आचरणपूर्ण होनी चाहिए. हे विशीं प्रतिक्रिया दितना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी राहुल गांधी हांच्या भाशेचेर टिका करतना देशाच्या प्रधानमंत्र्या आड अशा वायट उतरांचो वापर करप देशाच्या फुडाराच्या मर्यादे भायर आसा आनी तांणी प्रधानमंत्र्याची माफी मागची अशें सांगलें. देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है. इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है. हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने. या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय. और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी लेगीत राहुल गांधी आड राग उक्तायतना तांची भाशा संसदीय मर्यादेच्या भायर आशिल्ली आनी विधेयका विशीं उलयतना तांणी नेमाचें पालन करचें अशें लेगीत शिटकायलें. इस देश का 140 करोड़ का चुना हुआ प्रधानमंत्री को ये अनाप शराब बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? आज जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि वो बोल सकते हैं मगर नियम के तहत ऐसा नहीं चलता है. ऐसे तो नहीं बोल सकते. हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि राहुल गांधी मेच्योर हो गए. अफसोस की बात है नेता प्रतिपक्ष क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं. कोई तरीका होता है. देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री बनाया है. आप इस तरह से अनाप शराब बातें करते हैं, आपको शोभा नहीं देते हैं. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव. देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से
नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसा उपरांत धमकी येवकार पळया मुखावेली खबरो। आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दितना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी बसके वेळार राज्यांतल्यो साबार वेंचणुको घेवपाचे अधिकार राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन सुपूर्द करपाचो आदेश संमत जाल्ल्याची म्हायती दिली। ह्या निर्णयाक लागून पालिका, पंचायत, जिल्हा पंचायत सारकेल्यो साबार थळाव्यो वेंचणुको घेवपाचे सगळे अधिकार आतांच्यान राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन वतले। हे अधिकार आयोगा कडेन गेल्ल्यान आरक्षण आनी प्रभाग फेररचणूक सारक्यो प्रक्रिया पुराय करपाक कळाव लागपाक शकता। We have come up with an ordinance that powers जे आसा सगळे इलेक्शन्स कमिशनाक दिवपाच्यो लोकल इलेक्शन्सच्यो तो एक ऑर्डिनन्स पास केला बिकॉज लास्ट डिमांडूय आशिल्ली सो दॅट बाकीचे सगळे पावर्स इलेक्शन कमिशना कडेन दिला तितकेच मेजर डिसिजन आशिल्लें। संसदेत चर्चे खातीर सादर जाल्ले नारी शक्ती वंदन विधेयकाचेर प्रतिक्रिया दितना हे अधिनियम काळाची गरज जावन आसा आनी बायलांक न्याय आनी हक्क मेळोवन दिवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकार वचनबद्ध आसा अशी गवाय गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली। 80 वर्सां परस चड राजकीय मळार बायलांक ताचो हक्क मेळोवन दिवपी हें विधेयक लागू जावपाक देशभरांतल्या बायलांनी वाट पळयल्या अशें लेगीत ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। नारी शक्ती वंदन अधिनियम बिल हे चर्चेक येवपाचें आसा तें ऑलरेडी काळान सुरवात जाला। खात्री आसा भारतीय जनता पार्टी आनी NDA हे फुल्ली म्हणजे इज रेडी फॉर दीस बिल। आमी येता त्या लोकसभेत हे महिलांच्या खातीर हे एडिशनल 33% सीट आसपाक जाय हो भारतीय जनता पार्टीचो NDAचो स्टँड क्लियर आसा म्हणून म्हाका दिसता विरोधकांनी ह्या बिलाक सपोर्ट करचो पूण आमच्या परीन आमी सगळे जाणांक पत्र बरयलां आमी सांगलां आमी ऑलरेडी सोशल प्लॅटफॉर्मा वयल्यान आमकां इतक्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे गोंय सारकेल्या बारीक राज्यांत सुद्दां चेंबर ऑफ कॉमर्स पासून इंडस्ट्रीतली सगळे महिला पयली फावटी एका प्लॅटफॉर्माचेर येयलो तेंच्यांनी सपोर्ट केलो। म्हाका हांव आव्हान करता अजुनूय बी विरोधकांक की तेंच्यांनी हे बिल पास करचें तेंच्यांनी पॉलिटिकल घेवचें न्ही जाय जाल्यार आमी म्हणटा तशें तेंच्यांनी पास केल्ल्याची क्रेडिटूय घेवची हय आमी पास केला म्हणून नाका जाल्ली भितर कुतां काडची न्ही की ते तितूरूच दियात आनी सीट वाडटा जाल्यार तुमच्या पोटान कित्याक दुखता कोणाच्या पोटान दुखचें न्ही। आमी महिलांच्या खातीर आसा महिलांक न्याय दिवपा खातीर आसा आनी पयले फावटी देशाच्या लोकसभेत म्हणजे 79 वर्साच्या उपरांत हे बिल पास जाता आनी खऱ्या अर्थात महिला भगिनींक न्याय मेळटलो ताज्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी सपोर्ट करून हे बिल पास करपाक जाय आनी पास जातलें हाची म्हाका आशय आसा। थँक्यू। केंद्र सरकारान संसदेच्या दोनूय सभाघरांत भोवमतान संमत केल्लें हे विधेयक बायलांच्या सशक्तीकरणा खातीर म्हत्वाचें आसून बेगिनात बेगीन ताची अंमलबजावणी जावप गरजेचें आसा अशें मत पर्येचे आमदार डॉ देविया राणे हांणी उक्तायलें। ही नारी शक्ती देशाक आत्मनिर्भर करपाक म्हत्वाचें योगदान दितले असो हावेस लेगीत तांणी ह्या वेळार व्यक्त केलो। नारी शक्ती वंदन अधिनियम हे 16-17-18 तारखेक हाजे म्हाका खात्री आसा की चर्चा जावन डिस्कशन जावन जशें बिल युनॅनिमसली दोनी हावजांनी पास जाल्ले बाय ऑल पार्टीज तशें म्हाका खात्री आसा की हे ताजें इम्प्लिमेंटेशन जावपाची अत्यंत गरज आसा। इट इज द नीड ऑफ द आर म्हणटा तशें आनी म्हाका खात्री आसा की हे ह्या 3 दिसाच्या डिस्कशनाच्या नंतर इम्प्लिमेंट जातलें कित्याक नारी शक्ती आमी जेन्ना म्हणटा महिला शक्ती तांकां तर फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार ही काळाची गरज आसा आनी सगळे पार्टी विरोध करनासतना बेश्टेच राजकारण करनासतना महिलांचे तर खरेंच तुमकां पडून गेल्लें आसा। महिला तर खरेंच खऱ्या अर्थान तर तुमकां सगळे क्षेत्रांत तर फुडें वचून डिसिजन मेकर्स जावपाक जाय जाल्यार तुमी सगळ्यांनी एकत्र येवन सगळ्या कडेन मागता की तुमी हे माननीय प्रधानमंत्रीचे हात बलकट करात आणि हे बिल पास करून घेयात।
मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्येचे आमदार डॉ देविया राणी तशेंच हेर मानेस्तांच्या हाजेरीत ग्रामीण उदरगत संचालनालयाच्या खाला गोंय राज्य ग्रामीण उपजिविका मोहिमे अंतर्गत आयोजीत जी फूड फेस्ट 2026 ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. ही कार्यावळ दोनापावलाच्या लोकभवन हांगा आयोजीत जाता. ह्या कार्यावळींत पारंपारीक गोंयचे खाद्य प्रकार सादर करपा हेतान 30 स्टॉल उबारल्यात. ह्या वेळार उलोवप करतना गोंयच्या पारंपारीक जेवणा प्रकाराच्या तुळेंत संवसारांतलें खंयचेंच खाण सर्त लावपाक शकना. पेडण्यां ते काणकोण मेरेन गोंयांत तरेकवार रुचीक जिन्नस गोंयची खाद्य परंपरा गिरेस्त करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. पण एक्चुली दोन कुजीन खावपा खातीर खंय तरी ल्हानसो ताका गाडो खंय आसा जाल्यार सोदचो पडटा आनी त्याच गाड्यार गेल्या उपरांत ताका गोंयची शागोती आसतली, गोंयची भाजी आसतली, हे मेळूंक शकता. बट इट इज नॉट इन अ 5 स्टार. इवन दो आमचे कॅटरर सुद्दां मॅक्झिमम नाव महाराष्ट्रीयन, गुजराती आनी बाकीचेच आमकां खावपाक लागलेले आसा. जाल्यार तांकांय दिसपाक लागला की गोंयकारांक हें आवडटा काय म्हणून. बट ते विसरले बरेचशे फावटी गोवनूच प्रमोट करपाचें, कारण गोंयकारांक गोवन प्रमोट केलें किंवा अजून भायल्या लोकां खातीर ते कॅटरिंग करता आसतना स्पेशली जी फूड कल्चर जर तुमी प्रमोट केलें जाल्यार ते आनीकूय खूब मोठ्या प्रमाणांत ते फुडें वचूंक शकता आनी वीच टेस्ट हो तो गोंयचो शेफ दिवपाक शकता. गोंयचो शेफ म्हणल्या पेक्षा हांव म्हणटलो की गोवन वुमन जी आमची गांवांतली महिला आसा ती खूब बऱ्या पद्दतीन ते आनीक बऱ्या पद्दतीन करूं शकता. जी फूड फेस्टिवल it is rich in culinary heritage, vibrant traditions and entrepreneurial strength in the rural communities. गावागावांतल्यान अशा पद्दतीचो जीव आनी वेगवेगळे कडेन आमी पळयताले पेडण्या पासून काणकोण वता पर्यंत वाटेर तर सगळे कडेन म्हणजे बिचोले जायले, सत्तरी जायले, धारबांदोड्यांत गेले, सांगे गेले, केपें गेले, काणकोण गेले आनी 22 वर्सां आमी सालसेतीन आयले जाल्यार सालसेतीनय आमकां दोदल मेळटले, बिबिंका मेळटले, ताच्याच बरोबर वाडाच्या सुराचे गोडूय मेळटले. हे जर प्रॉडक्ट पळयले ते आयजूय बी म्हणजे मोस्ट ऑफ द टायम आमी ऑर्गेनीक गोड म्हणून उसाचेच गोड खाता, पण आमच्या कडेन आशिल्ले वाडाचे गोड जे आसा पळय हे तितकेच भक्ती आसा, पण आमी केन्ना प्रमोट करता आसतना प्रमोट दिसना. आनी हे जर आमी प्रमोट करतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता ते आमीच करपाक जाय. गोवा चॅम्बर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज हांणी MIT संवसारीक शांतताय विद्यापीठाच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ल्या 37व्या गोवा 2037 परिशदेंत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी पद्मभूषण सन्मान फावो जाल्ले मूळ गोंयचे वैज्ञानीक डॉ रघुनाथ माशेलकर हांकां गोमंत गौरव भोवमान भेटयलो. ह्या वेळार उलोवप करतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी डॉ माशेलकर हांच्या अध्यक्षते खाला गोंय भांगरा महोत्सवी उदरगत मंडळान सुचयल्ल्या गोंय 2035 खातीरच्या 7 मार्गदर्शक सुचोवण्यांचो उल्लेख केलो. Golden Jubilee Development Council, chaired by Raghunath Mashelkar, and which has articulated the transformative framework of the 7 arrows for the Goa 2035. The vision of Suramai Goa, Susanskrit Goa, Santulit Goa, Suvidya Goa, Samruddha Goa, Sushasit Goa, and Swanit Goa provides the holistic and forward-looking roadmap for the state. सर मी माझ्या पहिल्या बजेट स्पीचमध्ये आपल्या ह्या 7ही एरोंचा उल्लेख त्या ठिकाणी केला होता आणि आज मला सांगायला अभिमान वाटतोय की त्यातलं परशुरामाचा स्टॅच्यू जेव्हा आपल्या कंपालवरती उभा राहिला त्यावेळी हा गोवा हा सुरमय पण झालेला आहे आणि सुविद्य पण झालेला आहे. 100% लिटरसी ऑलरेडी वी हॅव अचिव्ड. दॅट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. आयज सकाळीं पणजे बाजारांत भिरांकूळ परिस्थितीत आशिल्ल्या इमारतीचेर कारवाय करत पणजे महानगरपालिकेन इमारत मोडपाच्या कामाक सुरवात केली. ही इमारत मोडपाच्या निर्णया आड ह्या इमारतींत आशिल्ल्या दुकानांच्या मालकांनी न्यायालयांत कागाळ केल्ल्यान हें काम कांय काळा खातीर प्रलंबीत आशिल्लें. हे विशीं पत्रकारां लागीं उलयतना इमारत मोडून दुसरी इमारत बांदले उपरांत पयलींच्या दुकानदारांक दुकानां मेळटलीं अशें लिखीत उतर महानगरपालिका दिवपाक तयार नाशिल्ल्यान दुकान मालकांचो विरोध आशिल्लो अशें एका दुकान मालकान सांगलें. तुम्ही जमा काढा ते जबरदस्ती काढून येयले आमी कोर्टान हाडली हाडली परत हेरिंग आमची डिमांड कितें जाली की आमी काडटा जमा पूण आमकां तुमी करून दी की आमी ही बिल्डींग डेमोली जालें ना जागो क्लीन जाला ना आमी परत आमची जमा बांदली किंवा तुमी बांदून दिया आमी तुमकां वापरून करता. पूण ते आमकां ओवरली सांगता रिटर्न स्टे ऑर्डर पेंडींग आसली तुमची. हय कोण ओवरली सांगता तुमकां आतां? कमिशनर सांगता पूण रिटर्न दिना. ही वीक जाली लोकांक त्रास जावचे ती बिल्डींग मोडटा आनी ती बिल्डींग आमकां काडपाचें कारण कितें की
मोठा ना कितें पडत लोकांचे म्हणून ती सेफ्टी खातीर आमकां काडूंक सोदता आनी आमी बी तांकां कॉपरेट करपाक तयार आसा पूण आमकां फक्त उरली नाका रिटर्न दी बिल्डींग डेमोलीश जालें जेन्ना जागो प्लेन जातलो तर आमी परत आमची बाबा मानचे. मांद्रेच्या आश्वे दर्यादेगेर आजोबा देवळा लागीं पर्यटकां खातीर उबारिल्ल्या कॉटेजींक उजो पेटून लाखांचें लुकसाण जालें. काल रातचो उसरा जाल्ल्या ह्या अपघातांत कोणाकूच जिवीत हानी जावं ना. उजो पालोवपी दळ वेळांत पावूंक नाशिल्ल्यान उजो नियंत्रणांत हाडपा खातीर थळाव्यांनी यत्न केलो. मात ह्यो कॉटेजी सामक्यो एकामेकांक तेंकून उबारिल्ल्यान थंय पावप उजो पालोवपी दळा खातीर त्रासाचें थारलें. उजो पुरायपणान पालोवपा खातीर 3 वरां लागलीं. उजो पालोवपाचे प्रक्रियेंत पेडणे, म्हापशें तशेंच पर्वरेचे उजो पालोवपी दळाच्या पथकांनी जोड कारवाय केली. ह्या अपघातांत 26 कॉटेजी पैकी 4 कॉटेजी पुरायपणान गोबोर जाल्यो जाल्यार हेर कांय कॉटेजीचेर उण्या प्रमाणात प्रभाव पडला. पुराय कारवाये विशीं उजो पालोवपी दळाचे नामदेव परवार हांणी अदीक म्हायती दिली. ऑफिसर हांवें तांकां इन्फॉर्म केलें रिगार्डींग हे फायराचे. तकरीबन आमकां ना म्हटल्यार 3 ते 3.5 वरां लागली फायर पालोवपाक. कंट्रोल 1.5 वर लागले आनी हे केले. टोटल 30 कॉटेजीस 4 कॉटेजीस तेजे जळ्यो. उरलेले 26 कॉटेजीस आमी म्हणजे म्हजे स्टाफ पेडणे फायर स्टेशन म्हण म्हापसा फायर स्टेशन आनी पर्वरी फायर जेंचे परिश्रमान हे बाकीचे कॉटेजीस आसा पळय ते आमी सेव करपाक पावले. पूण बरीतली बरी गजाल म्हळ्यार भितर कॅज्युअलिटी ना. आमी लोकांक एवॅक्युएट केले थंयसले फूल हॉटेल जी आसले प्रिमायसीस आसले लोकांक एवॅक्युएट केले आनी फायर फायटींग आमची चालूच आसलें. एवॅक्युएशन चालू आसलें. कॅज्युअलिटी कोण जावंक ना, इंजर्ड कोण जावंक ना. आनी अशे रितीन आमी आमचो फायर फायटींग जो हे प्रोसेस आसा पळय तो कंप्लीट केलो. अरावंड 40 lakhs लॉस. ऑपरेशन म्हणजे ना म्हणल्यार 5 वरां फूल कंप्लीट सारको हे करता म्हणल्यार 5 वरां लागले. आमी 9 थंय पावलेले आनी 3 आमी रिटर्न येयले. ढवळी फोंड्याच्या लोकविश्वास प्रतिष्ठान संस्थेन अंदू वर्साचो सर्गेस्त श्री नारायण आठवले यादस्तीक पत्रकार पुरस्कार नामनेचे स्तंभ लेखक आनी सक्रीय पर्यावरण कार्यकर्ते राजेंद्र पांडुरंग केरकर हांकां जाहीर जाला. संस्थेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वरवीं राजेंद्र केरकर हांचे लेखन, सामाजीक कार्य आनी पर्यावरण चळवळीत दिल्ल्या उल्लेखनीय योगदाना खातीर तांची निवड जाल्या अशें अध्यक्ष अनुप प्रियोळकर हांणी सांगलें. अंदू वर्सा हो पुरस्कार भेटवण सुवाळो कला अकादमीच्या ब्लॅक बॉक्सांत बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचे न्यायाधीश वाल्मिकी मेनेझीस हांच्या हाजेरीत जातलो अशी माहिती लेगीत अध्यक्ष प्रियोळकर हांणी दिली. ह्या वर्साचो पुरस्कार हो गोमंतकीय आमच्या गोंय राज्याक आशिल्लो आनी गोंय राज्याक आशिल्ल्या कारणान तांचे कडेन बरीचशीं नांवां आशिल्लीं. परंतु स्तंभलेखन आनी एकंदरीत विशेष म्हणजे पर्यावरण क्षेत्रांत सक्रीय काम करून आपल्या खरोखरूच एक वेगळोच ठसो उमटयल्या श्री राजेंद्र केरकर हांच्या नांवाची तांणी निवड केल्ली आसा. आनी राजेंद्र केरकराक ह्या वर्साचो नारायण आठवले स्मृती पत्रकाराचो पुरस्कार सोंपोवो जालो. सो ह्या पुरस्कार 28 तारखेक म्हणजे नारायणरावांच्या स्मृती दिन दिसा पणजी कला अकादमीच्या ब्लॅक बॉक्सान दिलो वतलो आनी ताचे खातीर गोंय बॉम्बे हायकोर्टाचे न्यायाधीश वाल्मिकी मेनेझीस हे कार्यक्रमाचो अध्यक्षांनी आसतले. त्याच प्रमाणे प्रदीप सर्वकादम सदस्य सचिव गोवा बायोडायव्हर्सिटी ह्या मंडळाचे सदस्य प्रमुख अतिथी म्हणून हजर आसतले. घेऊया एक ल्हानसो विसो. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ टीटी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में
एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागांत न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गात तात्पुरत्या कराराचेर एम्पॅनलमेंटा खातीर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात। हे खातीर उमेदवारांत पदवीधर आसप गरजेचें, वयोमर्यादा 21 ते 50 वर्सां मजगती आसून कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान तशेंच अणकार करपाचें कसब गरजेचें। इच्छूक उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरून ताची पावती अर्जा वांगडा हेड ऑफ RNU आकाशवाणी पणजी आल्तिनो हांगा धाडून दिवची। अर्ज करपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026 जावन आसा। हालींच छत्तीसगड हांगा घडोवन हाडिल्ल्या पयल्या खेलो इंडिया आदिवासी खेळा सर्तींत गोंया वतीन वांटेकार जावन पदकां मेळयिल्ल्या खेळगड्यांचो आयज खेळा संचालनालया वतीन भोवमान केलो। खेळा मंत्री रमेश तवडकर हांच्या हस्तुकीं जाल्ल्या ह्या भोवमान सुवाळ्याक संचालक अजय गावडे हांच्या सयत हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। हे सर्तींत गोंयच्या खेळगड्यांनी एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग तशेंच फुटबॉल ह्या खेळांनी पदकां मेळयलीं। गोंयच्या पंगडान 1 भांगरा पदक, 1 रुप्या पदक जाल्यार 2 कांस्य पदकां जोडलीं। ह्या वेळार गोंयच्या खाची कोनशांनी रावपी खेळगड्यांनी मुखार येवन आपली प्रतिभा राष्ट्रीय पावंड्यार सादर केल्ले बद्दल खेळा मंत्री तवडकर हांणी तांची तोखणाय केली। नेत्रावळी गांवांत रावपी आनी ताणें ज्या तरेन आज पयल्याच फावट तो नॅशनल गेमीक क्लिक जालो आनी त्या नंतर आज ज्या कडेन ज्यो नॅशनल गेमी आसतात ताजेर तो आसताच आनी त्याच बरोबर नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल इव्हेंट खेळपाक लागला आसा। त्यामुळे एक सक्सेस स्टोरी आसा की तातूंतल्यान म्हणजे पूर्ण भारत देशामध्ये अशा तरेचे जे खेळगडे आसा की ते जे हिडन टॅलंट आसा ते विकसीत करपाचो प्रयत्न एक सक्सेसफूल प्रयोग म्हणल्यार काय अतिशय जावचें ना। खेळगड्यांची प्रतिभा आणि आवड वळखून तांकां फावो तो आदार तशेंच प्रशिक्षण दिल्ले खातीर खेळा संचालक अजय गावडे हांणी खेळा मंत्र्याचे उपकार ठेयले। रमेश तवडकर सर हांच्या मार्गदर्शनाखाला जाल्ले, कारण ट्रायबल टीम पयले फावट तयार करप, तांकां सपोर्ट करून तांकां तितलोच सपोर्ट दिवन फुडें धाडपाचें तांणी सांगिल्लें सरान की जाता तितलो तांकां सपोर्ट करूं जाय, कारण ट्रायबल भुरगे फुडें वचून ते खेळपाक जाय नॅशनल। आनी हाचेंच फळ म्हणून आज आमी फुटबॉल टीम ब्रॉन्झ मेडल जिखले। आयज संयुक्त राष्ट्र संघाचे बसकेंत अमेरिका आनी इराण हांचे मदीं सुरू आशिल्ल्या संघर्शाच्या फाटभुंयेर उलोवप करतना वेवसायीक जहाजाच्या सुरक्षीत हालचालीचेर संघटीत संयुक्त राष्ट्र संघान भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पी हरीश हांणी भर दिलो। IPL क्रिकेटांत आयज अहमदाबाद हांगा गुजरात टायटन्स आनी कोलकाता नायट रायडर्स हांचे मदीं खेळ जातलो। हो खेळ सांजेच्या 7:30 वरांचेर सुरू जातलो। काल मुंबईत पंजाब किंग्सान मुंबई इंडियन्साक 7 गडे राखून पराभूत केले। 196 धांवड्यो करून पंजाब किंग्सान 21 बॉल उरिल्ले आसतना आपलें लक्ष्य साध्य केलें। आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.6 सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.3 सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। आयज लोकसभेत नारी शक्ती वंदन विधेयकाचेर जाली खर चर्चा। राहुल गांधी हांणी विधेयकाचेर विरोध करपी भाशण करतना वापरिल्ल्या वायट शब्दां विशीं भाजप खासदारांनी उक्तायली तिडक। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लोकभवनात आयोजीत जी फूड फेस्ट कार्यावळीचें केलें उक्तावण। पेडणेच्यान काणकोण मेरेन गोंयांत रुचीक खाद्य परंपरा आसा मुखेलमंत्री। पणजी बाजार संकुलांत भिरांकूळ परिस्थितीत आशिल्ल्या पोरणी इमारत मोडपाचें काम आयज सकाळीं लायलें चालीक। इमारतींतल्या दुकान मालकांनी लिखीत आश्वासनाची केली मागणी। मांद्रेच्या आश्वे दर्यादेगेर पर्यटना खातीर उबारिल्ल्या कॉटेजींनी उजो पेटिल्ल्यान परत एकदा घडलो भिरांकूळ अग्निकांड। ह्या अपघातांत जिवीत हानी जावना।
आणि पहिल्या खेलो इंडिया आदिवासी खेळा सर्तीत वांटो घेवन पदकां मेळयल्ल्या गोंयच्या खेळगड्यांचो खेळा मंत्र्यांनी केलो भोवमान. राज्याच्या खाची कोनशांतल्यान मुखार येवन गोंयचो भोवमान वाडयल्ल्या खातीर केली तोखणाय. आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.